Tarkaye begi begi, modavare utruchi. Tarkaye begi begi, modavare utruchi. Khadka tuli kaadu gamga, uswara tu adu gamga. Amchi patka utrunalto, sasnik chirinda korvoto. Tarkaye begi begi, modavare utruchi. Tarkaye begi begi, modavare utruchi. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो तुमचे सवे आसू. आयच्या मिसाचे बोलताना भेटयता सोपून गेल्ल्या फ्रांसिस्को मॅन्युएल रॉड्रिगीस देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो करूं म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया. बाबूनो, अद्वेंताचो काळ आज सोंपता. जेजूचे परबेक जेजूच्या जल्माक आमची तयारी आमी केल्या. तर ह्या वेळार कसलेय पातक आमकां आसा जाल्यार ह्या पातकाची देवा लागीं आमी बोगसणे मागुया. आनी आमच्या पातकाची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा वयलो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनात चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून लागून सदांच सगळ्या देवतांक भोगता आनी तुमकां बाबा वयलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं. Amen. Somia kakutko, somia kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, somia kakutko, somia kakutko. प्रार्थुया. सोम्या जेजू वेगी वेगये काळाव करिनाका. तुज्या दयाळ मोगाचेर आमी पात येवन आसा. आमचे मदें येवन तुजे बुजवणेन आमच्या काळजांक धीर दी आनी ती तुज्या संतोशान भर. जो देव बाबा सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रास सोड चलयता सासनाच्या सासना. Amen. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. दावीद चवस्कायेन आपल्या घोरा जिवंक लागलोलो. ताचे भोंवतणच्या दुस्मानांच्यो लढायो सर्वेस्परान थांबयलोल्यो तेन्ना राजान नातान प्रवाद्याक म्हणलें, पळय, देवदार रुखाच्या मोदेरान बांदलोल्या घोरांत हांव जियेतां, पूण देवाची आर्कपेट एका तोंबूंत रावता. नातानान राजाक असो जबाब दिलो, चल वच आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक
सर्वेस्पोर तुजें सोवें आसा. पूण तेच राती सर्वेस्पराचें उतर नातानाक आयलें. वच आनी म्हज्या सेवकाक दाविदाक सांग. सर्वेस्पोर अशें विचारता, म्हाका रावूंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय? म्हजे इस्रायल पोरजेचो फुडारी जावंक हांव तुका मेंढरां राखतालोय थंयचो आपूण हाडलो. लढाई करूंक तूं वेतालोय तितल्याय गांवांनी हांव तुज्या सांगाता आसतालो आनी तुज्या दोळ्यां मुखार हांवें सगळ्या तुज्या दुस्मानांचो नाश केलो आनी ह्या संवसारांत व्हडलें नांव जोडलां तसलें मनशांचें नांव रूप तुका हांव दितलों. इस्रायल म्हजे पोरचेक हांव एक देश दितलों आनी त्याच देशांत हांव तिका रोयतलों आनी थंयच ती आपलें बिराड करतली. आनी अशें आदीं म्हजे पोरचे वयर हांवें फुडारी नेमलोले तेन्ना तिका दुस्मान त्रास दिताले, तशें आनी कोण तिका त्रास दिवचो ना. सगळ्या दुस्मानांच्यो लढायो थांबोवन हांव तिका विसव दितलों. तेच बरोबर सर्वेस्पोर कोळीत करता. सर्वेस्पोर तुका व्हड करतलो. सर्वेस्पोर तुजे तावन एक घोराणें उत्पन्न करतलो. तुजें घोराणें आनी तुजें राज म्हजे हुजीर सदांच भिरांती विणें वस्तलीं आनी तुजें शिणवासन सासणाक घोट उरतलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावन दी. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटलें हांव. परतून मुरया. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटलें हांव. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटलो. पिणकेचे पिणकेत तुजें विस्वाशीपण पुरगडटलो. तुजो मोग सासणाक तोखता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो सुर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय ओकोंड करून दवरलाय. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटलें हांव. अशें तुवें सांगलें, हांवें वेंचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसद सदांकाल तुगयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें शिणवासन सदां सर्वदान सांबाळटलो. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटलें हांव. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारणांचें खडप. सदांकाल ताका म्हजें बळेपण दाखयतलो आनी केल्लो करार गोठ तोखतलो. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटलें हांव. उद्गार. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. फांत्या वेले ओडून तूं सासणीक उजवाडाचो पोरजोळ आनी भोक्तीपणाचो सुर्या काळुकांत आनी मोन्नाचे सावळेंत आसलोल्यांक उजवाड दिवंक ये. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Morma tuka sumya. जुआवाचो बापूय जाकर्यास पवित्र आत्म्यान बरोवन अशें बाकीत करूंक उलयलो. वाक्कांनी सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक, कित्याक आपले पोरशेक ताणें भेट दिली, तिका सोडूंक तो आयलो. आमच्या दुस्मानाच्या आनी आमचो द्वेस धरतल्याच्या सगळ्याच्या हातांतली आपूण आमकां सोडयतलो म्हूण
आपल्या भोक्तिवंत प्रवदाची तोंडी मागा थावन ताणें बासायलें. आमच्या दुस्मनाच्या हातांतली सुटोन भिरांती विणे आनी ताच्या फुड्यान पवित्र आनी सुकणी जावन सदांकाळ ताची चाकरी करूंक आमकां फावो करतालो म्हूण सोपूत घेवन ताणें आमच्या बापा अब्राहमाक उतर दिल्लें. आनी आतां आपल्या सेवका दाविदाच्या गोरण्यांतलो ताणें आमचे खातीर एक बोडवंत तारुकाक उपजयलो. अशी ताणें आमच्या पुर्वसांक दया दाखयली आनी आपल्या पवित्र कोराराचो उगडास दवरलो. आनी तुका बाळका म्हज्या भोव पवित्र देवाचो प्रवादी म्हूण लोक पासरतलो, कित्याक तूं दोनयाच्यो वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वयतले. पातकाचे बोगसणे दिता त्या तारुकाची वळख ताचे पोरचेक तूं दितले. आमच्या दोयाळ मोयाळ देवाच्या काळसाचें देणें हें. आमचे वयर स्वर्गावेले सुर्या तो उदेसो करतलो आनी आमकां भेट दिवंक धाडटलो. काळोखांत आनी मोडणाचे सावळेची येतोल्यांक तो सुर्या उसवाड दितलो आनी आमची पावलां शांतीच्या मार्गार घालतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वागानी तुका क्रिस्ता. मुगाच्या भयणी भावांनो, ह्या दिसांनी घोडेक आमी आमच्या घरांनी आमी वेता थंयसर बाजारांत वो आमच्या शेजाऱ्याक जायते घोडेक क्रिसमस कॅरल्स ही गितां गायनां घोडेक आयकतात. आनी आज शुभ वर्तमानांत आनी एक गीत आमकां मेळटा. आनी एक गीत म्हणल्यार जाकरेसाचें गीत. जेन्ना आमी पवित्र सोबेचे सकाळचे मागणें करता थंयसर शेवटाक हें गीत आमी गायता. बाबूनो, हें गीत जाकरेसान केन्ना गायलें? हें गीत ताणें गायलें जेन्ना इस्रायल पोरसां काळोखांत आसलीं. आमी जाणां सुमार 400 वर्सां ही पोरचेक प्रवादी नासलो आनी ही पोरसां एके भाशेन काळोखांची येतालीं. रोमकार तांचेर आक्रमण करून आसले आनीक ह्याच रोमकारांनी आपले देव इस्रायलांताच्या मोदें तांणी दवरलेले. व्हड व्हड देव मंदिरां आपल्या देवाक तांणी भेटयलोली, बांदलोली. आनी हे भाशेन इस्रायल पोरसां देवाची वाट विसरता. इममॉरल लायफ, देवाक मानना तसलें जिवीत जिवंक ती सुरू करतात. आनी कसलें सगळें घडटा आसतना इस्रायल पोरशेचेर काळोख आसतना एक नवें जिवीत जाकार्यास पळयता. आनी हें नवें जिवीत घेवन येता आमचो सोडवंडार सोमी जेजू क्रिस्त. घोडेक जाकार्यासाय जिवितांत जायतो घोडेक काळोख आसलो. इतलीं वर्सां ती भुरग्याच्या देण्याक घोडेक आशेताली. जाणटे पिरायेर उतार पिरायेर दोगांयनी पावलोलीं. एके भाशेन काळोखान घोडेक तांचें जिवीत घोडेक आसलोलें. पूण असल्या वेळार तांकां एक भुरगो देव बासयता. एक भुरग्याचें देणें तांकां फावो करता. आनी ह्याच खातीर तो एक नवी दिशा आपल्या जिवितांत पळयता. आपल्याच्या जिवितांत आनी आख्खे इस्रायलीत पोरचेक तो एक नवो बरोवासो दिता. आनी ह्याच खातीर तो हे आपले कुशालकायेचें गायन करता. बाबूनो, आमचे जिवितांत असले घोडेक दुबाव आसतले, असल्याच कश्टान घोडेक आमी सापडल्यात आसतले. पूण जेजूचो जुल्म आमकां एक नवो बरोवासो दिता, एक नवी दिशा दिता, एक नवें जिवीत सुरू करूंक आमकां धीर, बळ आनी आदार फावो करता. आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतरां पोरमणे जियेतल्या, देवाक जायते भाशेन आमचें जिवीत आमी जियेतल्या, तेन्नाच जाकारेसा भाशेन आमी आमच्या जिवितांत एक गायन करूंक पावतले. दुसरे सुवातेर आयच्या पयल्या वाचपान आमकां दाविदाची खबर मेळटा. दावीद पळयता की देवाची आर्क पेट, द आर्क ऑफ द कवनंट, जंय देवाचें आसणें आसलेलें तें एका तोंबून तो पळयता. आनी तो म्हणटा, देव एका तोंबून रावता आनी हांव एका व्हडले पालासीन रावता, तर हांव देवाक एक देव मंदीर बांदतलो. आनी त्याच रातीक बाबूनो ताका नातान प्रवेदा वरवीं एक कळून येता की हे देवाचें मंदीर बांदतलो तो न्हय, पूण ताचो पूत सोलोमन.
असलें भाव भयणो जाकरेसा जिवितांत आमी पळयता गुडेक जाकरेसाक दिसत आसलें की म्हाका लग्न जाला तेन्नाच गुडेक हे भुरग्याचे देणे फावो जातले पूण आमी जाणो देवाचे येवजणे प्रमाणे देवाच्या काळान देवाच्या वेळान देव आपल्याक जाय ती वस्त करता तर दाविदाक दिसतालें की आपूण हें देव मंदीर बांदतलो पूण देवाची येवजण ती नासली देवाची येवजण आसली ताचो पूत सोलोमन हें देव मंदीर बांदतलो तर बाबून जायते फावटी घोडेक आमकांय दिसत हें म्हज्या जिवितांत घोडेक घडूंक गरज म्हाका जाय त्या वेळार ही वस्त म्हज्या जिवितांत घोडेक आसूंक जाय पूण देवाचो वेळ दुसरो देवाची येवजण दुसरी आनी देव फावो त्या वेळार फावो त्या मनशा वरवीं ती वस्त आमकां खरेंच जिवितांत गरजेची जाल्यार तो फावो करतलो तर होच बरोबास घेवन आमी शेताना ह्या आल्तारार उण्या सरपार येतल्या जेजू लागीं ताचे पुर्वेक आमची तयारी आमी अदीक तेसान आनी नेटान करूंक आमकां कृपा आनी बोळ आमी मागून घेवया भेटोनेक आमी गायन गावुया आसा जेजू C4 पान 19 C4 पेज 29 आमची बाका सगळी उबी रावया म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन कोंदवळ्या बाबा आमी तुका वोपून दिता ती दाना मोयपासान मानून घे आनी पवित्र आत्म्या उद्देशी ती बदलून आमकां दी ती आमी घेतलोले वरवीं आमची पातकां धुवन वचूं आनी आयचे राती आमचे मदें येतल्या तुज्या पुताची मोहिमा नितळ काळजांनी भोगूंक आमकां फावोसो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया पळय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले उतरा व्हरत्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतूच ताची ओळख दिली आपल्या जल्माचे पुर्वेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केले तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावन वाखाणणीची देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबरा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Sorgani,
बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंचे तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्च घेतले तुका नव्यान दिनवासलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्च नवी आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत पातकाच्या बोक्सणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशा बसत ते बारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco kot porgotuja Sumia Jesu ami odokata Ani ekal svitle pieto Svitle bardi tvoj Boha Jesu Ani tuže moron porgota बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो सोड आनी सोडवणीची कास तुका समोर भिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडान रुगो शिवतले आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाक फिलिप नेरे आमच्या गोंवडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजी इस्रागोतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगती भाग्यन सुसे तिचो पोती भाग्यन धर्म दता भाग्यन सुसे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुज्यो मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थन सगळी सांगतान धीर घेवन म्हणया आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जा आमचो दिसपटो रास आयज आमकां आनी आमी आमचे चुकयल्यांक बक्षिता तशें आमचे पात आमकां आनी आमकां ताळणे पळय नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडाराची चुक्रिस्ता शेण्याक आमी बरभाशेन उतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वांटाय सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दिताक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कशे परमळे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय रासोड चलयताय सासनाच्या सासना सुम्याची शांती सुद्दां काल तुमची सोबी आसूं खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी
ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी आमी सुपागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया. सोम्या जेजू ये D30 5 60 आणि 8 D38 पेज 68. सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या काळजात राहू घे. सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या काळजात राहू घे. बाबा कोसून देवून आयोय आमचे सारको मुनीस जालोय. सासरांक तुझे येवजण जाले आमचे मोगे बिराकोचे. सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या काळजात राहू घे. सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या काळजात राहू घे. सुकल्या आमी उबी रावया. प्रार्थुया. मोहिमेवंत आनी मोगाळ बाबा, तुज्या उपरूप श्रेश्ठ देण्यान आमकां नवो जीव मेळ्ळा. तुज्या पुताचो वंदिवंत जल्म आयचे राती समरंभूंक ताच्या येण्याच्या ओत्रेकांनी ह्या दिसाची दर एक कोडणी करूंक आनी दर एक घोडी सारूंक तूंच आमकां दाती. अशें तो हाडूंक येता ती सुर्गीची देणी संतोशान घेवंक आमकां फावो आसा. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बाबूनो, आज सांजेर 4 वाजता कोदेलां मांडूंक तशीच सफाई करूंक येवचें म्हूण आमी मागता. आयज रातीक मिसाची मांडवळ बरी भाशेन करूंक ही सगळी दुसरी तयारी आमी करूंक गरजेची घडटात आनी सांजे 4 वाजता आमच्या माटवांत येवन आदार करचो म्हूण आमी मागता. सर्वेस्पूर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर्व पदवेता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन गावया. ये जेजू आमच्या सोम्या G8 5 शेमोर G8 पेज 100. ये जेजू आमच्या सोम्या सोडूय आमकां
आपल्या